आयच्या नियाळ माळांत तुमकां मोगाचो आनी कृपेचो येवकार. आयचे पयले वाचक मालाकी ह्या पुस्तका वेलें दुसरें लुकाचें शुभ वर्तमान. तुमी जें पळयतात ताचो फातरार फातोर उबो उरचो ना. तसले दीस येतले ते सारके मोडून उडयतले. त्या काळार जेजून ह्या जुदेवांच्या मंदिरा विशीं हें बाकीत केल्लें आनी खरेंच इतिहास सांगता ते प्रमाणे सुमार 40 वर्सां उपरांत तें त्या काळाच्या विदेशी सरकारान तें मोडून उडयलें. ही जेजूची उतरां आयज आमकां कितें सांगता जायत. सोगट्यांक आनी सगळे वस्तूंक शेवट आसा. जशें एक बरो हुशार खेळगडी रिटायर जालो जाल्यार दुसरो अदीक बऱ्यांतलो बरो उपजोन येता. कांयच सासणाक तोगना म्हूण आमी वळखून घेवंक जाय. तेच परी आमकां शेवट आसा म्हूण जेजू आमकां जागृत करता. शेवट आसा म्हूण आमी आदी फुडें फोंड काडून न्हिदचें न्हय. पुष्कळ लोक तुमकां संवसाराच्या शेवटा विशीं काळजांत भिरांत निर्माण करतलेत, पूण तुमी तें आयकोनाकात. कोश्ट, त्रास, वोत, घाम सोंसून सगळ्यांनी वावरूंक जाय आनी देवाचेर बाबार्थ दवरून चलूंक जाय. शेवट पर्यंत बाबार्थान तीर रावतात ती आनी प्रमाणीकपणान जियेतात तींच देवाक मानवतली आनी सासणाच्या जिविताक पावतली म्हूण जेजू आमकां उगडास धाडटा. देवा आमच्या बापा, तुजें उतर मानून घेवंक म्हाका तुजी कृपा दी. सुम्या जेजू क्रिस्ता बापाची कुशी करूंक म्हाका तुजो आदार दी. पवित्र आत्म्या जा तूं आमचो आलाशिरो आनीक वाट. आमेन. आमच्या बरोबर देवाचें उतर तुमी नियाळ्ळें म्हूण देव बरें कर आनी परतून मेळसर पवित्र राव, खुशाल राव.